वेगवेगळी वखदी वनस्पत आणि स्थलांतरित सुकण्यांची 36 वेगवेगळी जाती आशिल्ली बागाच्यो 5व्यो दोंगुल्ल्यो येता त्या वर्सांनी सामक्यो वेगळ्यो दिसतल्यो। 2025 वर्साचो ओडीपी काडून उडयला आणि नवो मसुदो तयार करपा खातीर नियाळ समिती स्थापन केल्या। तरी NGO आणि पर्यावरणवादी मानतात की ही फक्त दोळ्यांक पानां पुसपाची गजाल जावन आसा। पळयात। वो असो एक ट्युरिस्ट स्पॉट आसा ज्या जाग्यार मोर देन 36 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, डिफरंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, हांगर बर्ड वॉचिंगाक ट्युरिस्ट येताले। फॉरेनरांक जाल्यार तो एक हॉटस्पॉट आसलो बर्ड वॉचिंगाक। झाडां तरेतरेची असली, मेडिसिनल प्लांट असली, पण आयज या बागा हिलाची अशी परिस्थिती जाल्या की बिल्डर लॉबीन आपणाच्या सेल्फ इंटरेस्टाक लागून ही सगळी बायोडायव्हर्सिटी जी आसा पळय ती काबार केलेली आसा। झाडां सगळी कापल्या, मेडिसिनल प्लांट कापून ती जळयल्या, तरी आसतना आयज ते खंयसरूच स्टॉप करिना। पण जे पयलींची ओडीपी 2025 जी कलंगूट कांदोलीम ओडीपी 20 जी नोटिफाईड जाल्ली त्या हेचेर आमी ऑब्जेक्शन घातलेले। मागीर एक गव्हर्नमेंटान आमच्या एक हे केलो की पॉलिटिकल स्टंट केलो, एक म्हणू लागले ओडीपी आमी विड्रॉ करता ती सारकी ना। त्या स्टंटाचे लोकांक अशें दिसलें बाबा खरेंच हो गव्हर्नमेंट परत येयला पळय ती ओडीपी सारकी आनी करेक्ट करतली म्हणून। पण आयज जी ओडीपी तेंच्यांनी परतून रिवायव करून भायर काडलेली आसा पळय तितून अशें दिसता की इट इज गॉन बॅड टू वर्स्ट। हे प्लॅन कशो कितें ते आमकां कांय खबर ना, पण आमकां अशें दिसता की हो प्लॅन करताले जेन्ना पयलींची ओडीपी सुद्दां केल्लेली पळय तेन्ना सर्टन ऑफिसर्स आसले, रिव्ह्यू कमिटीनी तेच ऑफिसर्स जेंका पळय सांगता बाबा ती ओडीपी सगळी डिस्ट्रक्टिव्ह आसा म्हणून सांगतात, तेच ऑफिसर्स येवन रिव्ह्यू कमिटीन बसून परतून दुसरी ओडीपी तयार केली आणि इट इज गोईंग अ बॅड टू वर्स्ट। ओडीपीचेर तुम्ही पळयशात तर जाल्यार रस्ते दाखयल्यान जी नो डेव्हलपमेंट झोन सुद्धा हा ते सेटलमेंट करून उडयल्ले आसा अँड दॅट इज टोटली इन द इंटरेस्ट ऑफ बिल्डर लॉबी। गांवांक कांय फायदो ना हेचो, पण गांवांक हे नुकसान जातले कित्याक हे बागा हिल जे आसा पळय इट इज अ फ्रजायल हिल। ते खडपांनी आनी हितून न्हू फकत मुरम एकठांय जाल्लो आसा आणि जर तर हांगर व्हडलें मेगा कन्स्ट्रक्शन जालें, कितें डेव्हलपमेंट जालें, ते आख्खें हिल केन्ना सकयल कोसळोन वचत तें सांगूंक जायना। आनी हें जर हिल कोसळ्ळें जाल्यार सकयल जो लोक रावता आमचो लोकल धाकटी घरां घालून त्यांच्या घरांक हें थ्रेट आसा। एक सांगपाचें म्हटल्यार एक रिपोर्ट तयार केल्लो डॉक्टर माधव गाडगिळान आनी तांणी 3 स्टेटीचे रिपोर्ट तयार केल्ले, एक तामिळनाडू, दुसरो केरला आणि तिसरो गोवा। या तिनय रिपोर्टान तेणी सांगलेले जर आमी आमची झाडां आणि दोंगर आणि बाकीचे सराउंडिंग एनवायरमेंट सांबाळना जाल्यार ड्यू टू ग्लोबल वॉर्मिंग एक सुनामी येवपाची शक्यता आसा म्हणून। आणि त्याच्या रिपोर्टांसून 2 स्टेटीन ऑलरेडी सुनामी हिट जाल्लेली आसा जे तेणी खूप पयलीं सांगलेले। तेंच्यांनी तेचेर मेजर्स घेवंक ना। 2 स्टेटीचेर तामिळनाडू मोर देन 3000 पीपल डायड, केरला thousands ऑफ पीपल डायड आणि थर्ड तेणी दिल्लेली शिटकावणी दिल्या, इवन द गोवा गव्हर्नमेंटाक शिटकावणी दिला गोवा कोस्टल। गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सृष्टी आथानीकर आणि ओमकार देशप्रभू।